हॅपी गणेश चतुर्थी म्हगे सगळ्या भावाक आनी भयणांक. आज हांव वयता एक्स्ट्रीम सावथ त्या म्हळ्यार काणकोण म्हगे फ्रेंडा थिंगा चवथेक. सो हांव आनी म्हगे फ्रेंड भायर सरले आनी वैष्णो पयलें थोडेशे फ्रुट्स घेयले. भितर सरतना हांवें सगळ्यांक विश केली आनी म्हगे फ्रेंडान बरें डेकोरेशन केल्लें तें हांवें चोयलें आनी हांव एक कडेन बसलो. आमी सारके टायमार पावल्ले आनी तेका लागून आमी मेळ्ळी आरती. तेमकां एक एक्स्ट्रा घुमट आहलोलें आनी हांवें म्हळें हांवूय वाजोवन चयतलो. घुमट म्हणटा तें सकाळ वाजोवप ना जाल्यार घुमटां दूख जाता. अशें म्हूण हांवें जायते इंटरनेटाचेर व्हिडिओ चयले आनी तुमी चयले आसतले. सो आरती काबार जाली आनी मागीर जालो जेवणा टायम. वर्सभर हांव एकूच दीस प्युअर वॅज आसता आनी तो दीस आयज. जेवण हितून बरें आहलोलें त्या आंबड्या रोसा म्हाका आजून देखूंक रस येता. जेल म्हणटरी म्हगे फ्रेंडान म्हळें हांव आमगे सोयऱ्यांगे आनी फ्रेंडां थिंगा वता तुका तेमगे गणपती दाखोवपाक. सो आमी उमेदीन गेलीं आनी तेमी म्हाका तिलक लायलो आनी एक बारकेलें फूल दिलें. आनी थोडेशे भोंवन मागीर जालो काडूक आनी तेका लागून आमी घरा म्हळें. बट म्हगे घराको न्हू बट म्हगे फ्रेंडा थिंगा कित्याक हांव तेमगे थिंगा रावपा आहलोलो. म्हगे फ्रेंडान शॉपारसान थोडोसो फोग हाडलो लाया म्हूण बट पावस पडलो आनी तो फोगूय बी इजलो. आनी तेच फाटल्यान घरा आनी एक फाटी आरती केली. आरती जायन फुगडी घालपाक लागली आनी हें एक्सपिरियन्स करून म्हाकाय बरें दिसलें. आनी वगत जालो मागीर गणपती पावोवपाचो. हांव म्हगे पयली फावटी लायफान गणपती विसर्जना रावला आनी हांव सगळें बारीकसाणेन ऑब्जर्व करतालो आनी म्हगे फ्रेंडाको मागीर जातालो. सगळीं आपणागे गणपती हाटाय म्हळ्यार भुरग्यान आपणागे फोग स्टार्ट केलो. कास्ताचे बॉम्ब पावस बी लायन सगळे भुरगे एन्जॉय जाले. सगळीं येयले म्हणटरी लास्ट आरती जाली आनी सगळीं आपणागे गणपती घेवन उदकाको गेलीं. सगल्यान गणपती बाप्पा मोरया म्हळें आनी गणपती उदकांत देंवयलो. आनी मागीर सगळीं आपणागे घरा गेलीं आनी जेवणाको आहलो रातीचें नुस्त्याक. हें सगळें एक्सपिरियन्स करून म्हगे जिवा बरें दिसलें. आतां हांव वयता गॅरी बार्बून न्हिदपाक. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. ओके, गूड नायट.